ते म्हणून मॅडम आयज कित्याक आपयल्ले तुमकां इतले बेस्ट क्वेश्चनिंग आशिल्लें हां आनी दे जस्ट कॉल्ड टू सी वॉट वॉज ऑल दीस क्वेश्चन दे आर हां वी वर हियर फ्रॉम 3 o'clock at 7 o'clock जालें मॅडम आता कितें विचारलें? तो क्वेश्चनिंग करपा खातीर पयलीं कितें लोकांचो डिमांड आसलो पणजे लोकांनी प्रोटेस्ट करलो आनी म्हापसा मेमोरंडम दिलें युथांनी की जेन्ना म्हापसा लोहिया गार्डनान जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तेन्ना तो बोर्ड मारलेलो पळय तेजेर बरयलेलें की फ्री उमर खलीद म्हणून आतां फ्री उमर खलीद जे बरयलां तेचे आनी नीट पेपराक लागून तो प्रोटेस्ट केलो तेचें कनेक्शन कितें हांव नको बट यू हॅव टू आस्क द पर्सन हू पुट दॅट प्लॅकार्ड ओके तुमकां आतां जेन्ना पुलिसांनी आपयलें पळय सो कितें क्वेश्चनिंग केलें कितें स्टेटमेंट घेतलो तुमचो ना ते जस्ट आस्क क्वेश्चन्स कितें केन्ना प्रोटेस्ट केलो आनी वॉट हॅपन्ड एट द प्रोटेस्ट and whether she saw any placards, which she said she didn't see, and whether they heard any slogans saying free Umar Khalid, which she did not hear. पण ते चोरून कोण आतां येयलेले That police will investigate and will find out. ऑर्गनायझर कोण आतां जो प्रोटेस्ट केल्लो तो It was organic. It was organic. Yes. It By was whom? organic. It was organic. लोक आपुणूच आयले after seeing the violence in Delhi. पूण हे पण कोण आमी लोक पळयता कितें- मॅडम की पणजे सुद्दां काल एका भुरग्याक डिटेन केलो सो एक प्रत्येक खंय ना खंय तरी 1-2-3 भुरग्यांचो ग्रूप आसा हो उमर खालीद फ्री जावचो अशें प्लेकार्ड घेवन आसा See, you're saying 1-2 persons cannot be a group. If it is one person, everyone has their own opinions, own thoughts. So let them have their own thoughts. But the protest was about neat paper leak and accountability of the education. हे आमी तेच म्हणटा की कनेक्ट प्रोटेस्ट आसलो पळय तो नीट पेपरा खातीर आसलो हय. ओके सो मदींच आतां जे उमर खलीदांनी मारले पळय ते कित्या खातीर एक्झॅक्ट मारले We don't know who he is, what. रिलेटिव्ह दॅट ओनली तुमकां आतां पूण तेंच्याकडे काल So she answered her question. दॅट ओनली हांवें की कितें स्टेटमेंट कितें घेतलो तुमचो ना फक्त did you hear any of that? Did you hear some people shouting slogans, free Umar Khalid? Said no, she did not hear. Did she see any placards? She did not see any placards whatsoever. ओके सो जे कोण आहले ते तुमच्या नोन टू द आशिल्ले No, she doesn't know. She doesn't. See, my client is a historian. Yes. And she's a history expert. She's a tourism goंयकार ते. मॅडम तुमी सांगा जेन्ना हो म्हाजो प्रश्न आतां मॅडमीक तोच आसलो की कनेक्शन कितें तुमकां कितें दिसता या व्हॉट इज युअर ओपिनियन हे मॅडम पण तुम्ही सांगा न्हू बट सी तुमकां आपयला म्हापसा पुलिसांनी तर लोकांचो डिमांड लोकांचो डिमांड मॅडम सी ना लोकांचो डिमांड आसलो की Please तुका understand. आपोवपाचो म्हणून Please ओके understand. नॉट फॉर युअर लॉयर ना See, please understand. I am her representative. येस मॅडम बट We have been here from 3. It is now 7. I know, आमकां पण भूक लागल्या. मॅडम आता दिसता की तुमकां इतली वरां म्हापसा पुलिसांनी आपयला इंट्रोड्युशन चालू असले ते कितें स्टेटमेंट इतली वरां घेतले तुमचे That same सो आय वॉन्ट टू question. हियर फ्रॉम हर ना How does it matter if you hear from her or me? It is same voice, बट same नो mouth. बट शी वॉज द ऑर्गनायझर बट पूण एनीवेज म्हाका एकूच सांग तुमची आतां हो एक opinion प्रकार कितें? जाला आं हय. आतां तुमकां विश्वास नासलो PMाचेर की तो हें करतलो म्हणून ही सारकें हाताळटलो म्हणून Huh? आतां पेपर जे इतके लीक जाले सगळ्याक दिल्ली प्रोटेस्ट जालो सगळ्याक जालो आं तुमकां PMाचो विश्वास नासलो की हे जाग्यार घालतलो म्हणून केला आमी. आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर विश्वास आसा आमकां आमच्या डेमोक्रेसीचेर विश्वास आसा वी मायट बी डिलेड बट वी विल नॉट बी डिनायड ऑफ जस्टीस दॅट इज द ट्रस्ट दॅट वी हॅव इन द रिपब्लीक ऑफ इंडिया अँड इन द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया पूण हो प्रोटेस्ट जालो तेन्ना सारको मॅनेजमेंट नासले हेचेर की म्हणजे कोणूय येवं शकताले ह्या प्रोटेस्टान की कळना आतां थोडे मॅडम सी थोड्यांनी तोंडां धापून येयलेले की कोण कळनाले की प्रोटेस्टा जेन्ना organic. सी द मॅडम That's what she was saying. बट द थिंग इज Ask her questions with respect to Umar Khalid because her protest was with respect to the educational reforms. It's over now. Come, let's go.